चड उशीर उरूंक ना। तुम्ही म्हणटले 2 वर्सां उरल्या, जानेवारी सुरू जालो, मार्च आयलो, डिसेंबरान जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन जातले, त्याच्या उपरांत तुमकां म्युन्सिपालिटी ना, मार्चान परत म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन आनी त्याच्या उपरांत ढोल वाजतलो रोखडोच फुडल्या इलेक्शनाचो। आणि अशें जालें काय मागीर खूब जाण भाशींग मारून तयार जातले, म्हणून हांवें पयलींच सांगलां युतीची मान्य ना जाल्यार आतांच तिकेट काडात म्हणून। कितें तें आतां सांगात। हांव ठामपणे सांगता, प्रियोळ मतदारसंघ भारतीय जनता पार्टी कडेच उरतलो। कोणी खंयसरूच आमी मात्तूय कॉम्प्रमायज ना, काडीचेय कॉम्प्रमायज ना। आनी आसत जाल्यार रावात, ना जाल्यार चलात, हेंय सांगता आसतना हांव कोणाक भिना। कारण सरकार भारतीय जनता पार्टीचे आसा, डबल इंजिन सरकार आसा, मोदीजी वयर आसा ह्या देशात। पूण कार्यकर्त्याक जर समजूपाक जर आसत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो कालचो हो स्टेटमेंट जो आसा तो एक 10 हत्तीचें आंगान बळगें भरपा सारकें आसा। आनी देखूनच हांव कार्यकर्त्यांच्या वतीन आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचे खूब मनापासून आभार व्यक्त करता। मनोहरभाई आसतना 2007 हांव एक प्रसंग तुमकां सांगता। ज्या वेळाचेर मनोहरभाई पर्रीकर, ज्या वेळाचेर आनी त्या वेळाचेर आमचे लक्ष्मीकांत सर हे प्रदेशाध्यक्ष आशिल्ले, त्या वेळाचेर हांवें सांगिल्लें आशिल्लें की भारतीय जनता पक्ष जर मुखार जर वतलो आणि भारतीय जनता पक्षाक खंयच्याच पक्षाचो हातान हात घालपाची काही गरज ना। हो म्हजो 2007चो स्टेटमेंट आसा। आयजू हांव तेंच उलयतां। त्या वेळाचेर ह्याच लोकांनी म्हाका एखादो भुरगो म्हणून एकाचो वळखलो आसतलो, कारण हांवें त्या वेळाचेर सांगिल्लें आशिल्लें भारतीय जनता पक्षान जर परिपक्वपणे जर म्हजे बरोबर उबे रावले जाल्यार भारतीय जनता पक्ष निदान फोंडे तालुक्यात त्या वेळाचेर आशिल्लो आमी प्रबळ अशी काटेकोर आणि टक्कर आमी दिवपाक शकता हें त्या वेळाचेर सांगलें। आनी आतां तर हांव इतलेंच सांगतलो, तुजे प्रश्नाक डायरेक्ट उत्तर आसतना हांवें 2017कूय सांगिल्लें, 2022कूय सांगिल्लें आसा, आमकां कोणाची गरज ना। आमी स्वबळाचेर निवडणूक लढून परत एकदा सरकाराक घडोवपाक शकता। हो आत्मविश्वासूच न्ही, हो पूर्ण गोंयकारांनी दाखयल्लो विश्वास जावन आसा आनी हीच म्हजी कार्यकर्त्यांची प्रतिक्रिया जावन आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.